हाय पीपल, कशें आहाय तुमी? आमी आहाय सगळीं बरी आनी हो ब्लॉग कालच्या ब्लॉगा कंटिन्युएशन हांवें तुमकां सांगलो तेश कोन आनीक मुखार कितें सांगोच न्ही पयलें थँक्यू सो मच तुमकां कितू जाणां हितू मॅसेजीस हितू मोग दाखयलो हितू जाणांगे स्टोरीज व्हॉट्सएप इंस्टा आनीक युट्यूबाचेर देखून हांवें प्रिवियस ब्लॉग अपलोड केलो तेजेर सो 50+ कित विशीज येयले थँक्यू तुमकां सगल्यांक आनीक येस फर्स्ट टायम म्हाका अशें करून युट्यूबाचेर हितू विशीज येवपा इंस्टा म्हण तूं म्हाका लास्ट टायम येयल्ले बट आय वॉज सो ओवरवेल्म आजून देखून रिप्लाय दिवपाक कोणाकूय मेळना कालचो दीस बरो बिजी जालो आनीक हांव बसून दितलें सगळ्यांक रिप्लाय सो सॉरी तुमकां रिप्लाय करूं मेळना तो आनी स्टोरी देखून पोस्ट ओदो जाणाले केले इंस्टाचेर देखून सो सॉरी फॉर दीस बट येस हांव सुसेगाद तुमगे चोयतलें स्टोरी मेसेजीस बी घायले ते एंड येस आय वील शुअरली रिप्लाय टू यू ऑल हांव हर्रे हितू हॅपी जालें थँक्यू तुमकां सगळ्यांक वन्स अगेन आनी गेलो दीस बरो कालचो दाखोवपा मेळ्ळो तेश कोन्न दाखयलें आनीक हात न्हू तुमकां काल सांगलो न्ही हांवें आज म्हाका एक मेकअप शूट आहा म्हूण सो इट्स एट लिलीज टच इट्स अ पार्लर इट्स अ सलून इन सेरावलेम सो आतां हांव थिंग वयता आनीक एक्सायटेड आहा ओके सो ऑरेंज कांय गेलें ना दीस एंड वायट ड्रेस हो घालून वयता सो आनी एक ड्रेस कॅरी केला सो आफ्टर द मेकअप द हेअरस्टायल एंड ऑल वील बी हॅविंग अ फोटोशूट कायंड ऑफ म्हाका अजून देखून बरें खबर ना सो हांवें ताका सांगितला बिफोर 11 देखून टच जाता ओके सो इट्स लिलीज टच आनीक आतां वयता थिंगाक आनी लेट्स सी हाव द मेकअप गोज एंड येस आजी मागीर सायन्सा खंय वचपा प्लॅन आहा मागीर इवनिंग सो मागीर तेंय दाखयता तुमकां ओके आतां मेळटा हें आनी नाचना वचपा जाता शॉल आनी जॅकेट म्हाका खबर ना शॉलाच्यान म्हाका मोस्ट लोक कळपा लागला सो शॉल देखून घालनासलें जाप बी कोताय म्हाका खबर ना तें कितें जालें तें एंड येस तें शॉल घालून कोण दिसती पडटा कळटा तुमकां तें हांव म्हण सो हांव थंयता हांवें चोयलां सगळें आटली पोटली हितून घायले शूज ड्रेस ऑल दी एक्सेसरीज एंड ऑल एंड देन मागीर मेळटा तुमकां ओके चलया सो आमी पावली एट द लोकेशन गायज आनीक तुमकां सांगलो तेश कोन दीस इज लिलीज टच लेडीज ब्युटी सलून अजून दाखयता तेंक सगळ्यांक कशें हाय एंड ऑल सेट मुगो फॉर द शूट आतां आमगे फोटोग्राफर विडियोग्राफर आयचे आय एम ऑल्सो सेट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड गायज So now makeup is on guys and everyone is getting set for the curls. Let me tell you about lipstick mogo yo go tu जे जाता है रेडी मेकअप म्हणटे वयता सामकें जेतान अशें आयब्रोज हें कोता आतां and that's it I'm gonna final look ready and see you all after changing the outfit I'm going to say I'm gonna makeup and now I'm going to display going location for a shoot so I'll take you there okay and let me know in the comment section okay yes all the look jacket gata and then we are heading So now we are here at our location. So we are going to okay in Serawalem. So kata get it and let's go. आमगे शूट वयता सामको जबरदस्त आनीक आमगे फोटोग्राफर आयचे साचो एंड द टीम फॉर टुडे एंड द मेन पर्सन बिहाइंड द मेकअप आमगे बाय जस्मिन आनीक राव आनी आतां दाखय तुमकां आमगे विडियोज कोण काडटा ते तो गोत ताडा सो हितू फोन मातशें ताका दिल्लो थोडे विडियोज काडपाक एंड थंय गेले आमी वचून दाखयता लोकेशन
So just a few more shots left and then we'll be done. Hi people! आत मेळट तुमकां सायन्सा जान तिचे रात जाली आनी व्हडलोचो मेकअप शूट दाखयलो तो गेलो सामको बरो आनी तुमकां जाय जाल्यार थिंगसो मेकअप हेअरस्टायल वा एनी सर्विसेस सगळो डिस्क्रिप्शना हांवें सगळे डिटेल्स घायले सो यू कॅन चॅक हर आउट इट्स लिलीज टच आर्ट्स सेरावलेम ओके सो गेलो सामको बरो हांवें तेका नॅचरल दवर म्हणलो लूक कित्याक आनीक बारे मेकअप केलो थिंग मुगे बरें असो ना बरो असो ना मेकअप सो तेका हांव मातशें चड हें पर्टिक्युलर जाला की स्किन टोन आहा तो फावंडेशनाचे मातशें नॅचरल दवरपाक सो गेलो मेकअप हेअरस्टायल जाल्यार म्हाका सामकी लायक जाली मेसी बंद केल्लो एंड द कर्ल्स वर लुकींग रियली गुड सो शूट एंड ऑल वॉज डन आनी रील चोवपा रावाय तुमी आनी स्टे ट्यून्ड फॉर द रील ओके सो एक ट्रान्जिशन रील एश केल्या आनी आतां रेडी जान सामकी टाकाटाक कोन्न रेडी जान आतां आमी वयताय एट रेस्टॉरंट सो ओतान सोमते थिंग दाखयता तुमकां लोकेशन चोवपा रावाय तुमी सो आतां ते मातशें एक चारी सिस्टर्स टायम आसा ओके सो मातशें जेवपा वयताय भायर आनी कित्याक काल म्हण तूं मातशें बिजी जालो दीस आनी काल घराकडेन चड कांय करूं ना ओके सो तुमकां दाखयलें तितलें चाव चाव केल्लो सो म्हणे आजी वचोन या कित्याक हाल साशा हॉलिडे आहा सो हाल एग्जाम ना तेका सो म्हणे आज या आनी कोया म्हण मजा सो थिंग वयताय आतां आमी प्लॅनिंग टू गो टू अ सॉल्ना एंड सो माय बर्थडे इज स्टील नॉट येट ओवर आनी देखू गिफ्ट्स येयता आहा हेचोय सो दाखयता तुमकां ओके सो we have this beautiful flower bouquet all the way from Ireland so mama lo gift to anik to Allah thank you so much mom so this is the one these sides are white and red ani hache mage shoes match jata red shoes the bouquet thank you mama thank you mom anik second okay second mutta anik ek special person dada Ta-da! So this is a bouquet sent by Utkarsha. Thank you so much, bro. Thank you. So Utkarsha म्हणतो स्वतःचे आमगे sister goals ते. So thank you so much. अच्छा बरं सा तो देखो pink and white. ते pink flowers बरे असतात. Okay. Thank you तुझे choice बरा हा. Thank you. So birthday still birthdaying guys. Still can't get over it. आणि आत नो आता एक इंस्टाचे रील्स येयली मातशे ट्रेंडिंग सो ती काडपा ट्राय करतली बिकॉज यू आर टेकिंग अ केक ऑल्सो सो लेट्स कट ओवर देयर आनीक स्टे ट्यून्ड वॉच द ब्लॉग टिल दी एंड तुमी चोय सेलिब्रेशन केश को जाते आनीक आनीक सांगपा जाय गो ओके होय सो मेन पार्ट हे आउटफिट घालते दिस ब्लॅक जम्पसूट बॅकलेस ते तातूंत दाखयलो ते सो दिस and plus the cake plus one bouquet दाखयलो ते सगळे मामान दिला so big shout out to my mom for all of this and thank you mom thank you so much so mama this is going out to you even if you are miles away still you make it a point to make our birthday special so mama thank you once again so a cake again bouquet again and with mama think my phone kotli oson am chari जावयते okay so मागी दाखयते तुमका आणि ते नेक्स्ट सगळे heroines so see you all later okay once we go there bye bye दे आणि क्या किती लोक येतो अगला लोक आई ना तिला नसो जातो ना आपण गाडी गेलो Happy birthday.
थँक्यू सो मच. चॅनल सदा ऑफिस आता लाईट गेली काय फुले का आता जेल झालेलं. अच्छा आहे पण चॅनल सांगायची ब्लॅकआउट आणि आखो पाऊस होता. गडगडिंग अँड लायटिंग फोटो काम चालले. सद्दां म्हाका स्वता ते फोटो काड म्हण. मागीर सगळ्यांक जाल म्हणटरी योशनी पयलीं आमी यूट्यूब व्हिडिओचेर घालपाक ओपनिंगा मागीर व्हिडिओ शूट केली फायनली. ना हिचो वयता एक गाळा. कितलो टायम जालो गो? 11:50 पावस चडला आनी मागीर फोटो शूट बी कोत म्हळ्यार जालो ओगोत. आनी वयताय आमगे एकल्याली वयल्या गाडी लास्ट ते सगळे घेवन ते. ओके लेट्स गो. हाय पीपल, इट्स पावली घारा आनी गेली सामकी बरी बर्थडे. हान पिन सामकी बर्थडे सॉंग बी म्हण थिंग केक बी कट केली. ओके सो तुमचो तेश सॅनविक आनी एबिगेल ती आसलोली थिंगा. सो बरें 2 मॅन बँडाचे बी बरें म्हण सामकें सॉंग बी म्हण केक बी कट केली. आनी जायती फॉलोवर्स देखून मेळ्ळोली, विश बी केली तेमीन. आनीक हय गेली एश को बर्थडे बरी आनी जेवण बी बरें आहलें थिंगा. एंड तुमकांय थँक्यू वन्स अगेन. आनी असो कोयल्या व्लॉग एंड 12:30 जावपा इल्ली पावली घरा. मागीर लायट बी गेली थिंगा फोटोशूट बी केलो. आनी हे व्लॉगान चोयलो आसता तुमी की आमी स्टार्टींग एक इंट्रो व्हिडिओ केलो. सो ती फायनली आमी काडी. सो जाय त्या टायमा सो आहलें प्लॅन चिंतून आज म्हळ्यार आज आउटफिटूय घान हाय आनी फायनली काड्या म्हूण. सो काडी आनीक होप तुमकां लायक जालें आसतलें कमेंट सेक्शनान सांगाय. आनी एश कोन्न जाता आमगेलो बर्थडे ब्लॉग काबार. आनी मेळया आमी नेक्स्ट ब्लॉगाक मेळया येत्या वर्सा बर्थडेक. आनी थँक्यू तुमी जायतो मोग दाखयताय मूज चॅनलार सबस्क्रायबर जायते देखून बरें वाडटाय बरें जाता चोयन. आनी जायते इंटरेक्शन देखून जाता कमेंट सेक्शनाक. सो सबस्क्रायबर्स देखून वाडले म्हाका बरें जाता एश कोन्न. ओके सो मेळया आमी नेक्स्ट ब्लॉगाक. अंटील देन मोग आसूं. टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ अँड बाय बाय.